नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. महाराष्ट्रातलो राष्ट्रवादीचो फुडारी बाबा सिद्दीकीची हत्या. लॉरेन्स बिश्नॉय गँगान हत्येची जबाबदारी घेतल्या. फुडलो टार्गेट अभिनेतो सलमान खान म्हूण बिश्नॉय गँगाची शिटकावणी. मुंबई वांद्रे वाठारात सिद्दीकीक शूट केलो. दोगा दुबावितांक अटक केल्या. तिसरो फुज्यो. मुंबई पुलीस चौकशी करतात. सिद्दीकी सध्या अजित पवाराचे गटात. शेनवारा राती महाराष्ट्राचो राष्ट्रवादीचो फुडारी बाबा सिद्दीकीची हत्या जाली. हत्ये उपरांत दोगांक अटक केल्या. एकलो फुज्जो. मजगती आयतारा लॉरेन्स बिश्नॉय गँगान हत्येची जबाबदारी घेतल्या. फुडलो टार्गेट अभिनेतो सलमान खान म्हूण बिश्नॉय गँगान शिडकावणी दिल्या. मुंबई वांद्रे वाठारात सिद्दीकीक शूट केलो. 2 दुबावितांक अटक केल्या उपरांत सध्या पुलीस चौकशी सुरू आसा. सिद्दीकी सध्या अजित पवाराच्या गटांत आशिल्लो. मजगती सुरक्षेच्या प्रश्नावयल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडांत हांव भिवपाची गरज ना म्हणटालो, मात रस्ते अपघात पळयल्यार भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. रस्ते अपघातांत दर दिसा एकटो सोंपता. 10 जण जखमी जावन जीएमसीत उपचाराक येतात. येरादारी मंत्री माविन म्हणटा, रात्या जावपी एक्सिडेंटाची कारणां सोदून गोंयभर नायट विजन कॅमेरा लायता. गोंयांत जायते अपघात वाडल्यात. रस्ते अपघातांत दर दिसा एकटो सोंपता. 10 जण जखमी जावन जीएमसीत उपचार घेतात. मुख्यमंत्री उलयलो. ऑन एन एवरेज गोंयांत डेली रोड एक्सिडेंटात मिनिमम एकटो मरता आनी 10 जाण तरी हांव बांबोळेच्या एकमेव हॉस्पिटलांत सांगता, मिनिमम 10 जाण बांबोळेच्या हॉस्पिटलांत वेगवेगळ्यो इंजरी जावन एडमीट आसा. म्हणजे तशें जर पळयत, हांव आत्तां एवरेज एक्सिडंट विचारतालो, तशें एवरेज एक्सिडंट दिसाक कमीत कमी म्हणजे 40 ते 50 एक्सिडंट जाता. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. बट आज हांव सांगता, गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. येरादारी मंत्री माविन म्हणटा, रातयां जावपी एक्सिडेंटाची कारणां सोदूंक गोंयभर नायट विजन कॅमेरा लायता. It's high time. Goa is a small state. We have monitoring by night vision cameras as well, of the most modern cameras in entire Goa. You will reduce crime, you will reduce road accident, you will be able to pinpoint who was responsible for speeding up, making the other person a victim of his speed, of his better car, of his strength of his posh car, and throwing down somebody on the scooter or on the less fortunate on a smaller car like a Maruti, and then having deaths on the road. This is just not acceptable. I for one want to tell you, Center has been forthcoming in giving us whatever help required. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्सी परवडना म्हूण गोंयांत येवपी पर्यटक रेंट कार आनी बायक घेवन फिरतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सुदारपाक सरकाराचो यत्न म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. पब्लीक गाडयो चलोवपी ड्रायव्हरांची अल्कोहोल टेस्ट करची म्हूण आरटीओक सल्लो. गोंयांत येवपी मनीस वो आपल्याक कदाचित म्हणजे परवडना म्हणून रेंट बायक आनी रेंट कार जी आहा पळय न्ही, ही घेवन भोंवता. बट तेंची रोड सेफ्टी हाज्या खातीर आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीच्यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ह्यो इम्प्रूव करपाक लागल्या. फाटल्या 4-5 वर्सांक वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी हाडपाक लागल्या. आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, बंद करा. पियोवपाचेंच आसा आपल्या घरा कडेन पियात, किंवा जर सोरो बार्रान पिवपाचो आसा दुसरो पियनासलेलो ड्रायव्हर बरोबर घेयात. कारण बरेच एक्सिडंट जे आहा पळय न्ही, म्हणजे एवरेज जर काडून पळयत 80% एक्सिडंट हे सोरो पिवन जाल्ले आसा. तुमी गव्हर्मेंटाक वयल्यान आल्कोमिटर घेवन परत ताका चॅक करपाक लायता, म्हणजे ताजो सोरो कितलो पिला तो पळोवन, आनी परतूय बी ताजी गाडी सीज कर, ताजेर केस फायल कर. ताज्या पेक्षा म्हणजे हांव पियोनाका म्हणना, जेका पियोवपाचो आसा एक तर तेणे आपल्या घरात कडेन बसून पियोवचो, बट पियोन
गाडी घेवन निदान रस्त्यार तरी येवचो न्ही आनी आपल्या कुकर्मांनी रस्त्या वयर जो चलता तेका मारून उडोवचो न्ही. म्हणून हाज्या फुडें आमचे ट्राफीक आनी RTO हे दोगूय ज्यो पब्लीक बसीस चलयता आमी विचार करता की ते बसीन बसल्या उपरांतूय बी म्हणजे रातच्यो बसी वता म्हणून म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटाक फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी हांकां कंटिन्युअसली आल्कोमिटर घालून तांकां चॅक करचें ही सिस्टम म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची. आमी उठसूट पुर्तुगीजांक दोश दितात तरी गोंयच्यो जमनी कायम तिगून उरच्यो म्हूण तांणी बरे कायदे केल्यात. सध्या गोंय चक्रव्यूहात आडकला. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप उलयलो. गोंयाक चक्रव्यूहांतल्यान भायर काडपाची आनी गोंयच्यो जमनी सांबाळपाची जबाबदारी खंय सत्ताधारी आनी विरोधकांची. गोमंतकी आज सर्वसामान्य माणूस कोळ्याच्या जाळेच्या प्रमाणे अडकलेला कीटक त्याला वाट मिळत नाही, त्याची सुटका होत नाही. तो चक्रव्यूह ते कोळीसात भेटण्याची आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे. ते कार्य विरोधी पक्षाने आणि सत्ताधारी पक्षाने सुद्धा केलं पाहिजे अशा मताचा मी एक माणूस आहे. सर्व मिळून आपण हे केलं पाहिजे असं मला वाटतं. जमीन वाचवायची, किती पण लोकवस्ती लोकसंख्या आपण इतकी वाढवायची हो. कोण तो परवा हिरवा रंग खूप दिसू लागलाय तर दुसरे म्हणतायत भगवा दिसतोय. हिरव्या भगव्याच्या लढाईत मधला जो पांढरा रंग आहे तो कुठे गेला, त्याच्यावरती किती डाग पडताय, देश किती विदीर्ण होत आहे, चक्र आणखी किती पडणार आहेत, कोणाची भूमी कोणाच्या घशात जाणार आहे. पोर्तुगीजांना खूप आम्ही दोष दिला आतापर्यंत, पण कोमलदारी ही संस्था त्यांनीच निर्माण केली, विसरायचं नाही आपण. 3602 नंबरचा कायदा सरकारी जमिनीची कशा प्रकारे वितरण करायचं, कोणासाठी करायचं, हा कायदा त्यांनीच निर्माण केला. कॉमन सिव्हिल कोड नावाची व्यवस्था त्यांनीच निर्माण केली. रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय लग्नाला मान्यता नाही, प्रत्येक मृत्यू प्रत्येक जन्म हा रजिस्टर झालाच पाहिजे. इन्व्हेंटरी कायद्यामार्फत मुलांना मुलींना समान हक्क मिळाला पाहिजे. त्या सरकारचं परकीय सत्तेचं तर ऋण आमच्या डोक्यावर आहे, त्याची आठवण येत होता आपण काय करायला लागलो होतो. 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलो प्रेग्नंट. GMCचो डीन शिवानंद बांदेकर सांगता. 12 जाणांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय पयले राज्य. 48 वर्सां मेरेनचे बायलेक उपचार दिवंक खंय सोंपें. दुसऱ्या टप्प्यात 50 जाणांची नोंदणी. तरणाट्या जोडप्यांक खंय IUI उपचार. सध्या 117 जोडप्यांची नोंद. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय हे भारतातले पयले राज्य थारला. पहिल्या 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलांक प्रेग्नेंट म्हूण GMCचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर सांगता. 12 जाणांचेर खंय सध्या उपचार सुरू आसात. आमचे एक अशें एकूच मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री which offers the free IVF facility. Honorable Health Minister started an IVF center where we have registered 25 patients, 25 couples. Of this, actually, I think 12 IVF procedures are ongoing, and out of first 25 IVF procedures done at the center, 10 women have been tested pregnancy positive. This is a very good outcome of our IVF center. This shows that our IVF is of high standard. Mostly हे couples थोडे elderly असतात, पण there is we feel that we should do it in age below 48 for a lady or 45 for a lady, because then there are complications of age. आता आम्ही 50 couples we have registered. So IVF आणि ह्यो 25 फर्स्ट स्टेज जे फर्स्ट कोण 25 येयले तांचे. सो आता नेक्स्ट हे म्हणटा तुम्ही ते 50 जे कोण रजिस्टर्ड आहा, म्हणजे जसे जसे प्रेग्नंट जावन वता तसे वी कीप ऑन एडिंग. सो वी हॅव रायट नाव रजिस्टर्ड 50 कपल्स. मजगती तरणाट्या जोडप्यांक खंय IUI उपचार.
सध्या 117 जोडप्यांची नोंदणी झाल्या. यंग कपल्साक डायरेक्टली IVF सांगना आमी IUI म्हण आसता, इंट्रा युट्राइन इन्सेमिनेशन. सो ताका आमचे ऑलरेडी पळय 117 couples registered asa, much more than IVF couples. So when IUI doesn't function, when IUI fails, we take these patients for IVF. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बेतोड्या मंगला शांताराम गावडे ह्या 65 वर्साचे जाणटे बायलेचेर गव्या रेड्यान हल्लो केल्ल्यान मरण. शेनवारा बाटात गेल्ले कडेन तिचेर हल्लो जाला. मजगती गंभीर जखमी मंगलाक GMCत घाल्ले. उपचारा वेळार ती सोंपली. गवे वाडल्यात. गांवांनी फिरता तरी सरकार आड नजर करता, थळाव्यांचो आरोप. काल एक आमची म्हणजे गवरेड्यान तिचे एका बायलेचे माझे काकीचे हल्लो केल्लो आसा गवरेड्यान. तितून ती जखमी जाली. मागीर तिका काल ID येल्ली काल सांजची. मागीर तिका ID व्हरून शिफ्ट तिका बांबोळी केली. कारण बांबोळी गेल्या नंतर तिका आयज सकाळी तिचो मृत्यू जाल्लो आसा. कारण सांगपाची गोष्ट इतली की आमकां दुख्ख दिसता. कितें हें सरकार करता कितें? सरकार बारीक लोकांचे समस्या जाणून घेवपाची तयार ना काय कितें? जनावरांक तशें मेळटलें कारण तांकां खावपाक कांय मेळना म्हूण ती गांवागांवांत जनावरां पावल्लीं आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की हेजे तातडीचें ताजें एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या गवरेड्याचे जाता तितलो बेगीन बंदोबस्त करा. कारण वाघ सुद्दां भोंवतात हांगा ह्या तळ्यान आतां मुन्सिपालिटी कचरो उडयता. थंय सगळीं जनावरां आसता. रातचे वजात सगळीं मेळटा. हांगा तळ्यान म्हणटा दुर्गाबाट तळें तर सगळीं जनावरां मेळटा रातची. वाघ मेळटा, गवरेडे मेळटा, कोले मेळटा, सगळें मेळटा. पूण ती कितें येता कचरो उडयता खावपा येता. कारण तुमच्या फॉरेस्टाक कांयच खावपाक तांकां जनावरांक दवरले ना तुमी. एकेशा झाडां रोयल्या आनी ती फळांय ना कांय ना. पूण हांव सरकारान मागता जाता तितले बेगीन एक्शन घेया. बार्देसांत चोरयेची प्रकरणां कंट्रोला भायर. कळंगुटेत दोगा चोरांनी घर फोडले. 90,000 कॅश आनी भांगार घेवन चोर फुज्यो. प्रकार CCTVत कॅप्चर जाला. मजगती ह्या वाठारांत खंय हे आदींच कितल्योश्योच चोरयो जाल्यात. पुलिसांच्या नायट पेट्रोलिंगांचेर प्रश्नचिन्ह. ये एरिया में बहुत ज्यादा चोरी की वारदात हो रही है. हमारी सोसाइटी में अगर आपको CCTV फुटेज दिखाए तो एक हफ्ता पहले भी गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही हैं. चोर आ रहे हैं, पीछे मार्केट में रहते हैं और पेट्रोल बहुत ज्यादा चुरा रहे हैं. हमारी बाइक की वो भी काटी थी. अभी 2 दिन पहले सामने बिल्डिंग में एक मारवाड़ी की बाइक चुरा ले गए चोर. लेके हाथ ही 2 लड़के. मुझे तो शक हो रहा है कि शायद वही गैंग ना हो और चुरा के लेके गए थे गाड़ी. और गाड़ियां बहुत ज्यादा मार्केट से चोरी हो रही है. और हमारे ही घर में CCTV फुटेज लगी है तो मोस्टली सब लोग हमारे घर में देखने आते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हुई है. तो अभी उनसे कहा कि जाके कंप्लेंट करो तो गए होंगे करने के लिए. 3 दिन पहले विगेंद्रा पीछे है होटल, उसमें भी चोरी हुई है. यही जस्ट पीछे के ग्रीन बंगले के पीछे भी 3 दिन पहले चोरी हुई है और उन लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट करा के रखी है. सबसे ज्यादा ये एरिया में ही चोरों ने आतंक मचा के रखा हुआ है. इसको ये जो कबोर्ड है उसको लॉक नहीं था. मतलब छोटे बच्चे ने कपड़े थे थोड़े से तो फैलाए थे कि सूख जाएंगे तो हम लोगों ने इसके ऊपर डाल के रखे थे. ये खिड़की बस यही ओपन था और पूरा घर तो सेफ है. और हम लोग सोच रहे थे कि कैमरे लगे हुए हैं तो किसी की हिम्मत नहीं. कांदोळच्या एका शेकाचेर 3 दोतोरांक कोण्यान मारबडय केल्ल्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन जितेंद्र सिंग आनी अरुण कुमार विश्वकर्माक अटक केल्या. ह्या घडणुकेत 3 दोतोरांक बरीच जखम जाल्याचे कळटा. सिंग मूळ उत्तराखंड जाल्यार विश्वकर्मा मूळ उत्तर प्रदेशाचो. पुलिसांची फुडली चौकशी सुरू. रोड सेफ्टी विकाचे फाटभुंयेर जागृताय करूंक पंचायत पालिकांक फंड दिवपाचो येरादारी खात्याचो निर्णय. पंचायत पालिकांक 10,000 रुपया दितले म्हूण येरादारी खात्याची अधिसुचोवणी. 14 ते 20 ऑक्टोबर मजगती गोंयांत 13वो रोड सेफ्टी वीक. गोंय राज्यात एक्सिडंटाचो आंकडो आहा तो खंय ना खंय तरी वाडत गेल्लो आसा आनी त्या खातीर येरादारी खात्यान एक नोटिफिकेशन आउट केल्लें आनी तें म्हटल्यार जी गोंयची पंचायत बॉडी आहा तांकां रोड सेफ्टीचे अवेरनेस करपा खातीर 10,000 रुपया दितले अशें नोटिफिकेशन आउट केल्लें आसा. ह्या वर्साचो जो रोड सेफ्टी वीक आहा तो पळयत जाल्यार 13वो रोड सेफ्टी वीक आनी तो रोड सेफ्टी वीक 14 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर ह्या दरम्यान आसतलो. सो लोकां कडेन मागणी आहा की जाता तितली गाडी सुशागाद चलोवची आनी आपल्या जिवाची कॅर घेवची. स्टुडंटा खातीर सायन. कुंकळे जावपी जमनीच्या प्लॉटांक थळाव्यांचो विरोध. थळावे मिडिया मुखार.
थंयचे प्लॉट कोणे घेवचे न्ही. सरपंच तशेंच बाकीच्या पंच वांगड्यांची लोकांक विनवणी. हांगच्या लोकांक उदकाचो उणाव, लायटी खातीर त्रास जायत आसतात. कोणे प्लॉट घेतले जाल्यार सुद्धा घर नंबर आनी उदकाचें कनेक्शन दिवंक पंचायत परवानो दिवची ना. सरपंचाची शिटकावणी. 27 आणि 28 ह्या सर्वे नंबराचेर जे प्लॉट जावपाचे आसा त्या संदर्भात आमी सगळे प्रपोज करपा खातीर हांगा जमलेले आसा आनी खास करून गेल्या आयताराक हांगा मिटींग जाली आनी हांव समितीचे अभिनंदन करता कारण तिणे हायवेचेरूच एक बरो बोर्ड लायल्लो आसा की कोणी जर प्लॉट घेतलो जाल्यार ते तुमचे वेलीट धरचे ना गांवचो तेका पुराय अपोज आसा. अजून पर्यंत आत्ता सुद्धा ह्या जर प्लॉटाचे डॉक्युमेंट्स पळयले जाल्यार ते म्हणजे कृषी जमीन ऑर्चिड लँड असोच ताजो एक थोडोसो भाग आसा जंय घर आसा आनी रस्ते आसा ताका लागून सेटलमेंट झोनांत आसा 4,000 स्क्वेअर मिटर. बाकीचो जवळ जवळ 90,000 स्क्वेअर मिटर आसा 95,000 स्क्वेअर मिटर तो ऑर्चार्ड लँड म्हणून आसा आनी तो तरी सुद्धा जर कोण तरी ते विकपाक म्हणजे आनी मोठी किंमत प्रिमियम रेटीन विकपाक जर पळयता आसत जाल्यार आमकां तेजी चिंता आसा. आमी हें घडोवंक दिवचे ना पण मागीर कोणे तरी पयशे इन्वेस्ट केले डेव्हलप करपाक खर्च केलो आनी मागीर आमकां तुमी फटयले पयलीं कित्याक सांगलें ना. ही बोल येवचें न्ही म्हणून आजच आमी ही तयारी करतात की प्लीज कोणे पयशे इन्वेस्ट करचे न्ही त्रासान पडटात. थोड्यांनी रूम काढून भाड्याक दिल्ले आसा तेय तेंचे कामगार जे फॅक्टरीन वता तेंचे फॅमिली थोडे ते कामगार हांगा रावतात. तशेंच तेतून आनी जर 90-100 अशे प्लॉट जाले जाल्यार आनी लोक वस्ती वाडटली. पयलींच आमच्या गांवांत थोडे वाड्यांचेर आमकां आजून उदक सारकें मेळना. तितून अशें जायत जाल्यार लायटीक उदकाक आनी आमच्या ह्या निसर्गाचेर खूब फटको बसतलो. अशें जावचें न्ही. कळंगूट पुलिशेन प्रेम कुमार पांडे आनी कृष्णा सिंग ह्या 2 बिगर गोंयकारांक थळाव्या चलयेक अपशब्द म्हणिल्ले खातीर अटक केल्या. दोगूय पांडे आनी सिंग उत्तर प्रदेशचे म्हण म्हायती मेळ्ळ्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू. सेंट झेवियराचे एक्सपोजिशनाक ॲपा वरवीं रेजिस्ट्रेशन करचें पडटलें. चर्चा चल्ल्या मात ॲपा वरवीं ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन जावचें ना म्हूण एक्सपोजिशनाचो संयोजक फादर हेनरी फाल्कांव सांगता. भाविकांनी खंय लायनीत रावन दर्शन घेवचें. दिव्यांगांक स्पेशल कावंटर आसतलो. व्हीलचेरा सारकिल्ल्यो सुविधा आसतल्यो. सुमार 80 लाख लोक येवपाचो अदमास. Yeah, there was a proposal. There was a proposal to have an app where people could do online booking for the veneration. But then we thought not to go for it. People come to pay their respects, to honor, to venerate. And that is why we thought booking online may lose that spirit of pilgrimage. And that is why we said, although there is technology, people can book, save time, but we also have to be careful about other people who are standing in the queue with a spirit of penance. And having 2 parallel lines for those who book online, for those who don't book online, will spoil the entire spirit of the exposition. And that's why there is no app. There is an app of the church, of the CCBI, called Catholic Connect, which will give a lot of information about the exposition. Yeah, for the sick and the disabled, there will be a special counter wherein there will be also wheelchair facility, also buggies, also maybe e-rickshaws. We are planning for that. And we had announced this in our own parishes wherein people could register already, those who are willing to have a wheelchair facility. The church had planned this long back. There will be an art exhibition on the life of St. Francis Xavier. We have almost 65 artists from Goa. Some of them are very young ones, and we wanted to give a lot of importance to Goan artists. So we are expecting maybe 70 or 80 lakhs, or maybe 8 million people. It's a guess, we don't know. Some may say even 10 million, but we have to be prepared.
यान फुडें गोशाळांक मेळपी सरकारी अनुदान थेट गोशाळांच्या हातात दितले. एनिमल हस्बंड्री मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता. आदी हे अनुदान पंचायतीक दिताले, फुडें पंचायती ते गोशाळांक पावयताल्यो. मात अनुदान गोशाळे मेरेन पावंक पंचायत सारके पावय नाशिल्ल्यो. आतां खंय थेट गोशाळांक. मुख्यमंत्र्याबरोबर जाल्ले बसकेत निर्णय. आम्ही थोडे MOU केल्या उपरांत सरपंच टायम टू टायम बदलता आणि जे गोशाळेक आमी जे पयशे शिफ्टिंग एनिमल्सांक दिवपाक दिता पळय डेपॉझिट करता हे तेंच्यांनी पयशे तांकां आमी सर्टिफाय केले की तांकां ट्रान्सफर करता. हे खंय तरी कमी जाता सगळे चडशे गोशाळेचे कंप्लेंट जाता. सो आमी गव्हर्मेंटान विचार केला आमचे प्रमोद सावंत CM की हे आमी डायरेक्ट आतां आमच्या थ्रू तांकां दिवप. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.